आध्यात्मिक क्षेत्रांत पारकोवनी म्हणली गजाल भोव मुळावी तरी हो शब्द वापरचो उणो अशें दिसता. पारकोवणी म्हणजे पारखुचें वा विश्लेषण करून वरून पळोवचें. हाका इंग्लिशांत डिझर्नमेंट म्हणटात. पारकोवणी म्हळ्यार पवित्रत्म्या संगी आमी करचे ल्हान व्हड जिविताचे निर्धार म्हळ्यार चूक जायना. आयची सुवार्ता जिवितांत असले पारकोवणे विशीं सांगून दिता. सुवार्थेन सांगून दिल्ली पारकोवणी आंतरिकी वय, भायली वय. उतरांच्या व्हड पानांक बोलची ती गजाल न्हय. बगा रुखा वयलें फळादीक पोन पळोवन निर्धार करची रीत ती. वास्तविकताय आनी वस्तुसत्व वा सबस्टेन्स पळोवन करचो निर्धार तो. फोडकिरो प्रवादी आनी देवाच्या उतराचो नीज प्रवादी कोण म्हणलें सोदून काडूंक वा पारकोवणी करूंक सलीस न्हय म्हणलें जेजू सांगून दिता. फळादीक नाचुल्लो आनी बरें फळ दिनासलो रूख बेगीनच लांकडाक वेता. जेजून मनशाजीनी हेच गजालीक सरी केली. आध्यात्मिक रितीनी फळादीकपण दाखयनासलेल्या बरें फळ दिनासलेल्या जिविताक जेजूची उतरां जोळोवाक धरतात. एकल्यान आनी एकल्याचेर विरोध पण उच्चारूंक हांगा उलो ना. बगार सुवार्थाच जियोवचे दिशेन जागृतकाय सांबाळूंक हांगासर उलो आसा. सुवार्थेंतले शिकोवणेंत फोडकिरें प्रवादी चिंतप काडून वा हुलपावन सोडून फळादीक जावपाचें चिंतप निरंतर वाळटा न्हय.